हाजी भारी चांग महिनो कार्तिक मासू आम्ही त्या टायमार करता असत हे दामोदर महिनवय म्हणटा तेका भारी व्हड व्हड देवाल पुरा लील ह्या महिन्यात गेलेलस कार्तिक मासांतू रासलीला गोवर्धन लीला गोपूजा अरिष्टासुरा नरकासुरा मारलेले दामोदर लीला धनत्रयोदशी गोपाष्टमी रामचंद्र देवान अयोध्या येवचे मस्त सकट तुळशी देविले माखन चोरलील देवाल कसले की देव ह्या टायमार 2-3 महिन्यात जावन आशिल्लो आणि मस्त सकट पुराणा इत्यादीन तू ह्या महिन्याचे महात्म्य सांगिल्लें आसा की थोडे वेळ सेव केल्यार ह्या म्हयन्यात तू श्रीहरी ताका आशिल्ल ताका कसन जावं का पुरा आशिल्ल तागेल मन आशिल्लें स्वीट दिता आणि ह्या म्हयन्यात तू प्रितीन श्रीहरी खातीर एक दिवो देवा दाखयल्यार कसं पुरा कितले की म्हणतात पडलं लक्ष कटल्यान आशिल्ल कल्पांत केलेल पुरा पाप पुरा वता म्हणून सांगिल्लें सो व्हड म्हयन्यांत आमी हे सेमिनार कंटिन्यू करता आसत हे सेमिनार देवाल नांवा वयरी खंयच्या रुपार हांव क्वॉलिफायड ना हे टॉपिका खातीर जाल्यार किंचित रुपार सेव करता आनी म्हाका कसं मुखारसून आनी सेव करचे भाग्य मेळटलें म्हूण ते लेखून करता आसत एवरी टायम म्हणजे पॅटर्न तशी आसतलें केवलाष्टकमाचे एक श्लोका वयर आमी डिस्कशन करूया मागीर प्रभुपाद स्वामेल तांणी जप करचे ते आमी रेकॉर्डिंग प्ले करता ती तेन्ना आमी ओट्टू मेळून पुरो जनान 108 पंथा ते हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया मागीर आपास आयज मेळिल्ले श्लोकाचे ते सांगून ताची कसन ते अर्थ आसा ताचेर मनन करून आमी सेशन कंक्लूड करूया मागीर कोणाक तुमगेले कसं अनुभव फीडबॅक कसं दिवका आसतली लास्ट 5-10 मिनिट्सान तू आमी ते शेअर करूया सो प्रार्थना करून आमी हे सेशन सुरू करूया हे संडेचे चांग म्हयन्याचे आमी एक नेक्स्ट देवा एक नेक्स्ट 45 मिनिट्स एक घंटो मनान तुगेले सेव करचे भावनेर हे पुराजन हे फॉरमार येयन आसा ती आमकां देवान आशिर्वाद जेवका म्हणून आमी हे मागून प्रार्थना करून हे सेशनान मुखार वचया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे धन्यवाद आम्ही 3 वर्ष लास्ट 3 टाइम केलेलं आसा आचार्य सजेरी सुरेते आमी मधुरम मधुरेप्योऽपि मंगलेप्योऽपि मंगलम पावनम पावनेप्योऽपि हरे नामैव केवलम आमगेले भविष्य मुखार सुनूय मंगल जातलें फुडें केलें पाप ते नाश जातलें मंगलकारी आनी पावनम पावनेप्योऽपि आनी देवाल नामस्मरण करून विंगड कसं आश्रय ना एक पुरो म्हणून हरे नामैव केवलम दोन्हीचे आमी आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनम सत्यम हरे नामैव केवलम पूरा ब्रह्म दोकोन एक स्तंभ ते सान एक हे ते पुराची देवाल शक्ती अधीन जावन आसा ती ह्याची देवाल नामस्मरणाची एक सत्यम हरे नामैव केवलम सांगितलं तिन्हीची लास्ट टाइम आम केलेलं की स गुरु स पिता चापी सा माता बांधवोपि स शिक्षे चेत सदा स्मर्तुम हरे नामैव केवलम म्हळ्यार गुरु पिता माता तेंचे आमगेलें आदर करचे स्थान आसा तांणी बदल तांगेलें कर्तव्य केन्ना करता ती केन्ना तांणी आमकां हरे नामा विशयी आमकां सांगता ती म्हणून त्या प्रकारे सांगिल्लें आनी आमी तें पळयलें की भक्तीचे व्हड विशय म्हळ्यार संबंधूची रिलेशनशिप्साची आनी तांतूय आमगेले देवाल रिलेशनशीप त्याची भक्ती म्हणचे
जाल्यार आमगेल पुरा आशिल्लें आमगेल जिवनांत आशिल्लें पुरा संबंध रिलेशनशीप ते कनेक्ट करून आमी पुराजनान ते देवालोट कनेक्ट केल्यार तो एक व्हड विशय म्हळ्यार भक्तिमय जीवन आसा तो एक व्हड विशय म्हूण आमी तें पळयलें. आनी आमी हें पळयलें की खंयचें एक रिलेशन आमी लास्ट टायम ते धुरवाल काणी पळयली कशी तागेल्या आवसून ताका चांग रुपार ताका मार्गदर्शन दाखयलें आनी तिगेल्या आशिर्वादानच मुखार सून ध्रुवाक गुरू वय प्राप्त जालो आनी देवाल दर्शन वय जालें. सो तशी त्या प्रकारार ते एक आदर्श जावन ध्रुवाल आवसून ताका वाट दाखयलेली आसा म्हूण तें पळयलें. म्हळ्यार आमगेले खंयचेय संबंध आमकां भक्ती पथार वचच्याक प्रोत्साहन करता ती ते निजळ जावन तो व्हड विशय म्हणून ते आमी श्लोकांत पळयलें. आनी आमकां खंयचेय हे संवसारांत संबंधा देखून आमकां एक प्रीती प्राप्त जाता ते देवाल प्रितीचे एक भाग म्हणून आनी त्या आमी पळोवंक आनी स्पेशली आमी कृतज्ञ सुका म्हळ्यार व्हड रितीन आमी कृतज्ञ सुका कोण आमकां देवालोटू एक प्रकार संबंध पावस तशी परिस्थिती हाड दिल्या तांगेल खातीर आमी विशेष रुपार कृतज्ञ सुका. आयचे श्लोक आसा निश्वासेन हि विश्वासः कदा रूढो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम्. केदना एक निश्वास विश्वास ना केदना लास्ट टाइम श्वास काडका पडटलो म्हूण त्या प्रकाराची सांगिल्लें आसा आनी आमगेल पुरा कसन कसन तें प्लॅनिंग आसा पुरा एका पंता बंद जाता ताकाची बाल्यात सानपण दखुनूची देवाल नामस्मरण कोरका बाल्यात म्हणून सांगिल्लें आसा कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नामैव केवलम्. सो ह्या श्लोकांत आमी एक प्रकारार पळयता की श्वास घेवचे एक विशय अशें म्हळ्यार की आमी नोटीस वय करनात कसं जाल्यार की ते ऑटोमॅटीक जाता आसता जाल्यार श्वास केन्ना बंद जाता ताकाची मृत्यू म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हे असल पुरा श्लोक शास्त्रांत आमकां येता ती आमकां एक प्रकाराची आमगेले भावना पवित्र जावच्या खातीर अशी भिवोवच्या खातीर म्हूण आतां फकत आमकां मनांत आयलें हो मृत्यू विशय अशी दिसचे पुरो की हांगा म्हगेल कंपेनियन आवट म्हगेल साथीदार आवट कितले लायक करून हांगा ಒಟ್ಟು टाइम स्पेंड करूं येता म्हूण तशींची कोणी तांची बससारी सात्वीक गुणाच कोणी आसल्यार ताका अशें दिसचे पुरो की हो कितलेक चांग एक पुस्तक वाचून शांत रुपार हे बसयत हे वनांत बसून चांग रुपार कसन एक वातावरण कितलें चांग आसा चांग रुपार हे एक पुस्तक वाजूं येता म्हळ्यार आमी पळय येता की परिस्थिती एकी आशिल्ली ते बसार देखून चांग एक सीन दिसता जाल्यार त्याच जनाक तांणी तीच परिस्थितींत त्याच जना 3 विशय विंगड विंगड मना येता. सो ह्यांची आमगेले चेतना शक्ती आमी कशी विचार करता ती ताका ते आध्यात्मीक रुपारी देवाल विशय चिंतन करच्या खातीर जपाचे देवाल नामस्मरणाचे व्हड म्हत्व आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी केन्ना आमी ते म्हत्व ते देवाल नामस्मरण जप करता ती तेन्ना तो एक ताचे निमित्त आमकां देवाल भक्तींत आनी आमगेलें जिवनाची भक्तिमय करच्याक ते एक व्हड वाट दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं जालें की आमी केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती आमी डायरेक्टली कनेक्ट जाता ती देवालोट आनी देवालोट डायरेक्टली कनेक्ट जालें सुद्दां आमगेलें सगळें चित्तशक्ती म्हणटात पळय एक प्रकार ते भक्तिमय जाता आनी ते एक प्रकार आमी देवाल नामस्मरण करता आमगेली चित्तशक्ती आमगेलें मन भक्तिमय जाल्यार आमी विंगड कसं कार्य आमगेलें कर्तव्य करता आसचें पुरो दिवंत जाल्यार की आमगेले पुरा जनाल विंगड विंगड परिस्थिती आसा कोणी जॉब आसा ती कोणी बिझनेसांत आसा ती कोणाक घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जाल्यार आमी नियमीत रुपारी केन्ना आमगेल टायम काडून देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना त्या देवाल नामस्मरणान आमी केन्ना भक्तीन करता ती तेन्ना ते आमगेलें सगळींचे मन भावना हृदय त्या देवाल नामस्मरणांत लीन जाता म्हूण सांगिता आनी तें आमी विंगड कर्तव्य करता आसचें पुरो आमगेलें जाल्यार त्या देवाल नामस्मरण ते भक्तिमय आशिल्ली ती भावना ते खंयची बॅकग्रावंडांत आसता आमगेलें ते आमी विसरून वचचे ना ती आनी केन्ना आमी मुखार शिता वतात ती
तेन्ना आमगेल मनान तूं केन्नाय तो एक विशय आसचे पुरो की कसलें आमगेलें जीवन म्हूण आमी क्लियर आसतात आमगेल मनांत की देवाल सेवा पुरा जनाल बरें जावका ताचे खातीर आमगेलें जीवन ताचे खातीर आमी मनुश्य जन्मांत आयलीं ती म्हूण तो एक स्वभाव आमगेलो भारी एक म्हणटात पळय स्वाभावीक रुपार आमगेलो तोच आमगेलो एक स्वभाव जातालो. कसं जालें की आतां एक विंगड दृश्टांत पळोवपाक जाल्यार आतां खंयचे एक नवे जाग्यार गेले फकने कोणी एक नवे शहरांत रावचे गेलो बॉम्बेन तूं दिल्लीन तूं और भारतांत आशिल्लो कोणी एक विंगड खंयचे एक देशाचे अमकोलो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया थंय तेन्ना थंय गेल्ले दिसता सुरयपंथा कोणी वता ती थंय तांकां एक भारी एक उत्साह आसचे पुरो तांणी फोटो काडून पेटयतलीं ती तांगेले फॅमिली ग्रुपा फोटो पेटयतलीं पळय आमी अमेरिकाला आयलीं ती ऑस्ट्रेलिया आयलीं तो हें खंयची नव शहरांत आयलीं ती कसं जालें की तांकां पुरा जना कळका म्हूण तांगेले मनांत आसा पळय आमी खंय आयलीं ती अमेरिकांत आयलीं ती ऑस्ट्रेलियांत आयलीं ती म्हूण मात ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर ते ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर मात मागीर कोण ते चमकलीं भायर तांगेले खातीर खंय आसा ती तो विशय तितलो म्हत्वाचो न्ही थंय आसून तांणी कसन करता ती तो विशय चड म्हत्वाचो जाता. सो आमगेल्या जिवनांत तूं आमगेली परिस्थिती की ना आमी आमगेल्या परिवारा खातीर कसन करता ती समाजा खातीर कसन करता ती हगूर हगूर तो विशय म्हत्वाचो जाता. सुरेख आमी पुरा विंगड विशयांत कशें ते नवे जाग्यार गेले दिसता ते फोटो काडून पेटयतात पळय तशी ते उत्साह आसचे पुरो मात हगूर हगूर कशी वेळ वता आमगेल्या जिवनांत तूं आमकां आनीक एक म्हणटात पळय आमगेले आमकां एक अनुभव जाता विंगड विंगड विशयांत तूं तेन्ना आमकां कळटा की खंय आसा ती तो व्हड विशय न्ही म्हळ्यार खंयच्या रुपार खंयची शहर खंयची परिस्थिती खंयची सिच्युएशन तो एक व्हड विशय न्ही मात आमी कसल्याक आमगेले जिवनांत ध्येय कसन तो एक व्हड विशय इम्पॉर्टंट जाता म्हूण सांगयता. सो आमगेल्या संवसाराचे विशय खंडीत इम्पॉर्टंटाची अशी न्ही की आमगेले कसनय घर परिवार समाज हें कसनय एक इम्पॉर्टंट न्ही म्हूण जाल्यारीची केन्ना आमी देवाल नामस्मरण करता आसता ती तेन्ना हगूर हगूर त्या देवाल ती शक्ती आमगेल्या चित्तांत आमगेल्या आत्माक एक प्रकार एक जागृत करता म्हूण सांगयता. आनी आमी संवसारांत आसत खंडीत जाल्यार आमगेल्या मनांत हो विशय आनीकय म्हत्वाचो जाता की कसले आसत आमी ह्या संवसारांत तो विशय आनीकय आमकां व्हड जाता म्हूण म्हळ्यार कसले आसत आमी आमी कसन करता आसा ती आनी कसले आमी करता आसा वॉट एम आय डुईंग वाय एम आय डुईंग आतां आमी प्रभुपाद स्वाम्याले विशय पळयल्यार तांणी भारी एक म्हणटात पळय प्राय जाल्ले तेन्ना तांणी ते जलदूत म्हूण एक कार्गो शिपार सामान व्हरची बोट शिपार बसून अमेरिका चमकेले तांकां 2 पंता हार्ट अटॅक जाले तेन्ना आनी कसं ते कार्गो शिप नव्हते पॅसेंजर शिप न्ही आशिल्ले ते सामान व्हरचे शिप ते आनी तुका डॉक्टर ना 2 हार्ट अटॅक जाल्यार तांकां कसं अशी मेडिकल असिस्टन्स मेळ्ळी जाल्यार तांणी तांकां बरयलें तांगेले ते पुरो अनुभव बरयले पळयताना तांणी त्या विशयार खंय आसत म्हूण तांकां विशय इम्पॉर्टंट नाशिल्लें कसं जालें की तांणी वृंदावनांत आशिल्लीं ती आनी वृंदावनांत तूं तांणी कितले चांग रुपार पुस्तक पुरा भागवत भगवद्गीता इत्यादी अनुवाद केलेले थंयची जनाक भारी तांकां आदर दिता आशिल्लीं ती जाल्यार तें पुरा सोडून त्या प्रायर तांणी अमेरिका चमकलीं ती म्हूण सो कसन आमगेले तशी आमगेल्या जिवनांत मस्तकड कार्य करता आसचे पुरो आतां आमगेल्या पुरा जनाल जिवनांत कसन कर्तव्य आसा त्या सोडका म्हूण न्ही मात आमी कशी ते विशय पुरो आमी कसं करता जिवनांत ते कृष्णा लोट कनेक्ट करूं येता तो एक व्हड विशय म्हूण सो आतां आनीक एक विशय म्हळ्यार की आमी देवाल नामस्मरण करतना आमी आमगेलें कितलें जाता तितलें मन देवाल नामस्मरणांत घालचें ट्राय करता फकत कोणी एकलो विंगड शहरार रावता आनी मस्त काळ नंतर तो घडकड येता म्हळ्यार वर्सा एक पंथा वर्सा 2 एक पंथा आनी तो येवन तागेले पक्कने तागेले घर परिवारा जेन्ना सांगता की म्हाका तुमगेले विशयच मना येता तशिल्लें हांव भायर गांव आसतना म्हूण जाल्यार घडकड येत तरी तो घरकड जेन्ना उठकाय चेड उरलय ना विंगड विंगड कसंकी पुरा करता आसत तेन्ना घरा जन दिसतली न्हय आमगेलो ओट्ट आसतना आमगेले विशय चिंतन करना मागीर भायर गांव आसतना कशें चिंतन करतलो म्हूण सो त्या प्रकाराची दृश्टांता लेखारीची
केन्ना देवाल नामस्मरण करता ती तेन्ना आमी देवाल विशीं चड चिंतन करचे प्रयत्न करता आमगेलें मन हेकड तेकड जाता जाल्यार आमी पळोवं येता की केन्ना देवाल नामस्मरण डायरेक्टली करता आसता ती तेन्ना आमकां देवाल विशीं चिंतन करूं जायनातल्या री विंगड पुरा कार्य करतना आमी देवाल विशीं चिंतन कशें करचें बारीक कशें न्हू सो तशी एक मनावर येता आमी म्हूण सो एक आमी एक विशय दवरयता की देवाक आमगेले वयरी पुरा शास्त्रांतू पुरा हातू आमी पळोवं येता की देवाक आमगेले वयरी भारी प्रीती आसा हें असल पुरा श्लोक आसता निश्वासे नहीं विश्वासो ते आमकां भिवोवचें म्हूण न्ही जाल्यार हे असल श्लोक आमी पळयतना आमकां असल श्लोक मना वेल्यार आमी देवाल आश्रय देवाल पांय आनीक घट्टी धरता ती कसलें की आमकां हें कळटा की विंगड कोणालो आश्रय ना विंगड कसले आश्रय नातील तेन्ना एक मात्र आश्रय दितलो देवूची म्हूण सो असल श्लोक आमी मना व्हरतना ती आमगेली भावन येवका आनी आमी आनीक घट्टी देवाल आश्रय घेवचे प्रयत्न करता एक पंता रामानुजाचार्य स्वाम्यान तांगेले गुरू थ्रू वरदराज स्वामी कांचीपुरम अंतू तांकां निमगेलके की देवा मृत्यू जातना मरणा वेळार तुका लुडगास येयनातल्यार कसन करचें म्हणून तेन्ना वरदराज देवान कांचीपुरमाचे तांगेले रामानुजाचार्याक तांगेले गुरू थ्रू सांगलें की मेगेल कोण भक्ती करता मेगेल कोण नामस्मरण करता ताका हाजे विशय कसलें चिंतन कोरका म्हूण ना कसलें की मेगेल भक्ताक मेगेल उडगास येयनातल्यार रडना हांव मेगेल भक्ताल उडगास दवरता आनी हांव पावता ताका म्हूण सो त्या प्रकारारी रामानुजाचार्य स्वाम्याल ते एक लिलेंत आमी तो एक विशय पळयता की देव भारी कृपाळू आसा म्हूण कसलेय वय थोडे वय केल्यार देव केन्नाय विसरना म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते एक समय येताना मरणा वेळार तेन्ना खंडिताची म्हणटात पळय देवालो आशिर्वाद एक जावका म्हणून ते कितले की पुरंदरदासाल भजन कशें आसा की आमी एक स्टेप एक पावल मुखार गेल्यार देवाला देव आमगे लागीं येता म्हणून तशें त्या प्रकारारी आमी हें एक सिद्धांत रुपार असल पुरा विशय निश्वासे नहीं विश्वास एक सिद्धांत रुपारी आमी मना घेवं येता की एक आमी देवाल आश्रय घेवच्यान तूं कितले आमी फोकस करता ती देवाल नामस्मरण तूं बाकी पुरा विशयाचे आमकां तितले कांय कसले एक भिवचीत असल विशय न्ही म्हणून हो पळोवं येता म्हूण ह्या श्लोकांत आमी सांगिल्लें आसा कशें जालें की हें दुःखालयम अशाश्वत जगत म्हूण सांगिल्लें आसा जाल्यार दुःखालयम अशाश्वतम जाल्यार आमी दुःखांत सुका म्हूण ताचे खातीर देवान सांगिल्लें गीतांत तूं अर्जुन गोत्तस आमकां की सुरय आसतना गीतेन तूं अर्जुनान दोनी अध्यायान सांगचें आसा न्हू शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम मेगेल पुरा इंद्रिय सुकून गेली देवा एक प्रकार म्हूण शोकान ते गीता सूर जातान दोनी अध्यायान तूं अर्जुनान सांगचें आसा माते अर्जुन मागीर लास्टार कसन सांगता कृष्णाक भगवद्गीता जातरी नष्टो मोहा स्मृतीर लब्ध्वा त्वात प्रसादान मयच्युता म्हूण म्हळ्यार भगवद्गीतेचे व्हड एक विशय कसो म्हळ्यार आमी कसले एक दुःख पावस असेल ना म्हूण देव सांगता म्हूण आनी देवान हें सांगचें आसा की एक प्रक्रिया आसा भक्ती म्हळ्यार एक असल एक प्रोसेस एक असल एक पद्दती आमकां एक जीवन करचें एक असल एक विशय दाखयतात भक्तिमय जीवन म्हळ्यार खंयच्यान देवा आमी पावयेत म्हूण आतां आनीक एक अशी एक दृश्टांत घेवका म्हळ्यार आतां हॉस्पिटल म्हळ्यार थंय कसले पुरा कश्ट आशिल्ली जनां आसता ती कसले देहाक कसले एक प्रॉब्लेम आशिल्लें कसले एक दुःख पाविल्लें कसले एक तसले जन आसता ती जाल्यार हें न्ही की थंय वचून दूख आनीक चड जावका खंडिताची थंय हॉस्पिटल म्हळ्यार थंय एक सिस्टम आसतलें थंय गायड करतले एक डॉक्टर आसतलो की तुमी हें प्रोसेस फॉलो केल्यार तुमगेलें कसले की कश्ट आशिल्लें तें निवारण जावन तुमी भायर पडूं येता म्हूण तशींच ह्या संवसारांत भक्ती ही एक प्रोसेस आसा आमगेले खातीर खंयच्यान आमी गूण जावन हातूंत दुखून भायर पडूं येता म्हूण हॉस्पिटलाक गेल्यार डॉक्टर पुरा टायम सांगना की हें दुःखालयम अशाश्वतम ना डॉक्टर हेंच सांगता पेशंटाक की हें मेडिसीन घेवका वखद घेवका हें ट्रिटमेंट करका आनी ताजेन तुका रिलीफ मेळटलें म्हूण
सो तशींची निश्वासेनय विश्वासो हे श्लोकाचे कसं अर्थ शस्या पुरो जाल्यार आमकां ह्यांतू हाजे विशय मृत्यू विशय चिंतन करचें न्ही जाल्यार देवाल विशय चिंतन करता त्याचे व्हड विशय म्हूण हे श्लोका देखून कळयत. कशी एक पेशंटान तागेले कसं ताका कश्ट आसा ताचे विशय चड चिंतन करून कांय प्रयोजन ना जाल्यार एक ट्रिटमेंट घेवन डॉक्टरान सांगिल्ले इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो केल्यार तांतूं देखून तान भायर पडयत. भुरिजन प्रभू म्हणून एक व्हड भक्त आशिल्ले शिष्य प्रभुपाद स्वाम्याले तांणी निमगेलें एक म्हणटा की प्रभुपाद स्वामी की आमी भक्तीन आसत जाल्यार हें कसं एक प्रकार आमकां हे तामसीक स्वभाव, राजसीक स्वभाव, सात्विक स्वभाव हाजी पुरा आनीक आमकां हेकड जाता आसतात आमी हांतू. तेन्ना संसार म्हळ्यार समुद्रांतू पाळ येता आसतात हेकड जाता आसतात. जाल्यार प्रभुपाद स्वाम्यान सांगलें भक्ती म्हळ्यार एक दोणे म्हणके तुमी दोणे भितर बसल्यार ते पाळ येतले जाल्यार आमकां डायरेक्टली लागना जाल्यार दोणी चिके हालत वयना ताकाची संवसारान चिके हेकड जाता आसतलें जाल्यार भक्तीन तसल्यार आमकां ते डायरेक्टली ताजे पाळाचे प्रभाव येना आनी त्या वेळी एक व्हड दोणी आसल्यार आनी तांतू एक एक्सपर्ट कॅप्टन आसल्यार म्हळ्यार दोणी चलयतलो कोण आसा तो भारी एक अनुभवी जावन आसा तेन्ना ताणें दोन अशी कडेन देखून व्हरता तो खंय तें चड पाळ ना चड हुंवार येवचे तेचो प्रभाव ना तसल भागात समुद्रा देखून व्हरता. तशींच आमी व्हड भक्ताले गुरून आश्रय घेतल्यार आमी संवसारा आसतना वय ते आमकां ते दोणे म्हणके ते तांगेले आश्रय प्राप्त जाले निमित्त व्हड वैष्णवाले चिके पाळा निमित्त चिके हेकड हालतले जाल्यार आमगेलें रक्षण देव खंडीत करता म्हूण आनी खंयचेय परंपरेन जावं वैष्णव गुरूज म्हळ्यार ते खंयचेय परंपरेन तसो तांगेले एक मेन तांणी सांगची म्हळ्यार महत्वा विशय सांगची म्हळ्यार की केन्नाय देवाल विशय उडगास दवरका चिंतन करका आनी देवा केन्नाय विसरू न्हय म्हूण तांची मेन मेसेज ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा म्हूण आनी आमी कितले आमगेले ते एक मनान आमी कितले आश्रय घेवचे साध्य आसा तितलो आमी हे संवसाराच पाळाच म्हणटात पळय प्रभाव आमगेले वयर उण येतलो आनी ह्या संवसारांत अशाश्वत जावन आशिल्ल्या संवसारांत राबून वय आमी ते शाश्वत जावन आशिल्ले देवाल ती एक भक्ती देवाल ती एक सच्चिदानंद म्हूण ते देव तो तागेल आमी अनुभव करत तागेले नामस्मरणा थ्रू सो भक्ती आनी देवाल नामस्मरणाचे ते तो प्रभाव अशें आसता की आमगेले संवसाराचो विशय मात्र न्हय देवाल नामस्मरण करतना ते आमी टायम स्पेंड करता तो विशय मात न्हय मात विंगड दिवस वय आमगेले कर्तव्य कसं करता आसता तेन्ना वय आमकां ते देवाल केन्नाय उडगास येता आसतलो म्हूण आनी ते हे संवसाराचो प्रभाव आनीक उणी जाता म्हूण सो त्या लेकार आमी हो विशय पळयता. सो हांगा राबयता चिके एक रिकॅप करुया 5 मिनिटां खातीर मागीर आमी एक 10 मिनिटां खातीर देवाल नामस्मरण हरे कृष्ण महामंत्र 108 म्हणटा म्हणया. सो आयची श्लोक आशिल्ले निश्वासेन हि विश्वासो कदा रूढो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्याद हरे नामैव केवलम केद लास्ट टाइम श्वास आसतलो केद म्हूण कोतना ताका सान प्राय देखूनूच देवाल नामस्मरण करता कीर्तनीय बाल्याद हरे नामैव केवलम सो त्या पॉइंटार पळयलें. मात आमी ह्या एक विशय पळयला की शास्त्रांत असो पुरो विशय येता ते कसले कशें पुरो सांगचें तेंच्यान की आमी देवाल आश्रय घेवच्याक आनीक प्रेरीत जावका म्हूण त्या प्रकारान हो असल श्लोक आसता म्हूण पळयलें. आनी आमी पळयलें की खंयचो विशय ह्या संवसारांत आमी खंयची गूण आंत आसा ती त्या प्रकारार आमी अनुभव करतात. आमी ते एक बसाचें एग्जाम्पल पळयलें एक सिनियरी एक आमी कंडे देखून पळयता आनी एक विशय दिसता आसता जाल्यार एक तामसीक भावनेन तूं राजसीक भावनेन तूं सात्वीक भावनेन तशिल्लें ते एक मनुश्य तो विंगड प्रकारार पळयता. तशींच हो मरणाचो विशय आसल्यार वय आमी कशें नासतलें कोण तामसीक भावनेन आसतलो तो भिवन वतलो कोण राजसीक भावनेन आसतलो तो मरणा विशय पळयतना ताका दिसतलें की कितले जाता तितले एन्जॉय करता आत्ताची मरण केन्ना म्हूण गोत्ता म्हूण जाल्यार सात्वीक भावनेन तशें कसं करतलो ताका अशें दिसतलें की न्हय देवान एक अवसर दिल्लो आसा देवाल शरण येवका तेन्ना खंडीत देव रक्षण करतलो म्हूण. सो एज सेम विशय खंयची भावनेन आमी पळयता ती
त्या प्रकारान आमी मनावर येत हो विशय. सो भिवचे खातीर अशी सांगची म्हूण न्ही, जाल्यार हाचे खातीर सांगचें की असल पुरा विशय आमी आयकताना तेन्ना देवाले आश्रय घेवच्याक आमी आनीकय प्रेरीत जाता ती त्या प्रकारान. मागीर आमी आनीक एक ते दृश्टांत पळयलें की खंयचे एक नवे विशयार खंयचे एक आमी त्या शहराक गेल्यार आमी अशें पळोवचें पुरो ती की त्या शहरा विशीं आमी पुरायजनां सांगतलीं ती. मात ते सुरैमाक तो उत्साह मागीर आमी कसन करता थंय कसले आसता ती तो व्हड विशय जाता. तशींच ह्या संवसारांत आमी नवो नवो विशय पळयताना आमकां कसन एक उत्साही जावचें पुरोता आमी स्वल्प काळांत संवसारा विशया खातीर. मात स्वल्प काळा नंतर आमकां कळटा की हें आसतवय हांगा जाल्यार हें मनुश्य जिवनाचें ध्येय कसन कसल्याक तेन्ना आमी ह्या विशयाक पुरा गंभीर रुपारी घेवचे सूर करता ती म्हूण आमी पळयत. आनी ताजे खातीर आमी देवालो आश्रय घेता सुखाम. आनी त्या देवालो आश्रय आमी घेता देवाल नामस्मरण करता ती जप करता ती तेन्ना आमी जाल तितलें मन लावन तें जप करचें प्रयत्न करता म्हूण तो एक विशय सांगिल्लो आसा. कसो जाल्यार की आमी तें एक दृश्टांत पळयलें की कोणे एक विंगड खंय शहराक काम करता वर्साक एक पण ताच्या तो घडकड येता तागेली फॅमिली मेळच्याक आनी ताणें तागेली फॅमिली सांगल्यारी की म्हाका तुगेले विशय मात लेखता आशिल्लो म्हूण. मात घडकड येवनूय तो फॅमिली जेन्ना लोट उरलोय ना तो. तेन्ना फॅमिली जेन्ना दिसतली न्हय की आमगेर लोट्ट आसतना आमगेले विशय चिंतन करना मागीर भायरगांव आसतना तो खंय आमगेले विशय लेखतलो म्हूण. तशींची आमी देवाल नामस्मरण करतना देवाल नामस्मरणा वयर मन घालनातलेरी विंगड टायमारी आमकां देवाल विशय चिंतन येतलें म्हूण तें कश्ट नव्हतं तशें लेखचें. सो आमी कितले जाता तितले प्रयत्न करता की मनस्पूर्वक देवाल नामस्मरण करता म्हणून तो एक विशय पळयलो आमी. मागीर आमी तो रामानुजाचार्याल एक विशय पळयलो. कशी तांगेले गुरू थ्रू तांणी कांचीपुरम म्हळ्यार ते वरदराज देवाले तांणी निमगिताना देवान तांकां एक प्रकार धैर्य दिलें की ना कसले एक प्रकारान म्हणटात पळय प्रेशर घेवका म्हूण ना म्हूण. देवाल नामस्मरण देवाल सेवा केल्यारी देव खंडिता पावता म्हूण वरदराज स्वाम्यान रामानुजाचार्याक आनी देवान पुरायजनां खातीर आमकां दाखोवन दिलेलें म्हूण. मागीर आमी त्या प्रभुपाद स्वाम्याल विशय पळयलें की तांणी तांगेले खातीर खंय आसता तें इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण. वृंदावनसून तांणी न्यूयॉर्काक चमकलीं जाल्यार तांणी पुरायजनां खातीर वृंदावन व्हेलें. मात तांणी कसल्याक थंय चमकली तो एक व्हड विशय आशिल्लो. तो एक विशय पळयलो आमी. आनी मागीर आमी पळयलें की गितांत कशी अर्जून सुरेश शोकग्रस्त आसता जाल्यार तांची अर्जून गीत आयकतरी नश्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा म्हणटा. म्हणजे तागेलें कसलेंय आशिल्लें तें दुख्ख वता म्हूण. सो ह्या संवसारांतूय कसलेय एक परिस्थिती आसता दुख्ख आसता विंगड परिस्थिती आसता जाल्यार ते आमी हॉस्पिटलांत दृश्टांत पळयलें कसलें एक कश्ट आसा तें आसची कश्ट आनी पुरायजनांक चड उणें जाता आसता जाल्यार ताचे वयर फोकस करनासी डॉक्टरान कसन सांगलां ते ट्रिटमेंटा वयर फोकस केल्यार ते गुण जावन आमी भायर पडयत त्या प्रकाराची ह्या संवसारांत आमी ते आनीक एक दृश्टांत पळयलें की प्रभुपाद स्वाम्यान तांगेल्या शिश्यांक सांगिल्लें की हें संवसारांत तूं भवसागरांत आसतना व्हड व्हड पाड लिवन आमकां हेकड तेकड करता आसता म्हूण जाल्यार हें भक्ती म्हणल्यार दोणी तांत तूं बसल्यार आनी त्या दोणी चलयतले एक एक्सपर्ट गुरू आसल्यार तेन्ना आमी हे दोणींत बैसूनय संवसारांत आसूनय आमकां पाडाच प्रभाव येना आमी अंत दोखून पार करूं येता म्हूण. सो त्या प्रकारार आमी केन्ना देवाल नामस्मरण घेता ती भक्तीन देवाल नामस्मरण जप करता ती तेन्ना पुणी खंडितपय आमी डायरेक्टली कनेक्टेड जाता ती जाल्यार ते देवाल नामस्मरण करता करता आमगेले सगळे एक चित्तांत चित्तशक्तींत तें एक प्रकार आध्यात्मीक बल येता आनी आमी केन्ना तें आमगेलें नियमीत रुपार करचें आशिल्लें नामस्मरण करून जगता आमगेलें आनी आमगेलें विंगड कर्तव्य करता ती आमगेलें सामान्य जिवनाचें तेन्ना जाल्यार वय बॅकग्रावंडांत तूं आमगेले फाटीबला आमगेलो देव आसता आनी आमकां तो ताका विसरूं सोडना. सो त्या प्रकारारी हो विशय आशिल्लो हेच्या श्लोकाचे हांगार आपयता कसले चुकी जावन आसल्यार तुमी पुरायजनांक क्षमापण करता. आतां कळकळीन आतां पुरायजन मेळून 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्राचे जप करूया मागीर कन्क्लुजन. हरे कृष्ण. एक मिनिट आता प्ले करता ती.
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण. हेमा माताजी तुम्ही कन्क्लूड करूया. मागीर हेमा माताजीन कन्क्लूड जाता तरी कोणाक तुमगेले कसले फीडबॅक तुमगेले अनुभव कसले शेअर करपाक जाय जाल्यार तुम्ही शेअर करा. हरे कृष्ण. केवळ अष्टकात 4 श्लोका जे आमी प्रभुजीन आमकां शिकयले तो श्लोक सांगता जशी म्हाका अर्थ कळ्ळा तशी सांगता. निश्वासेन नाही विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयो मतो बाल्यान् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् निश्वासेन नहि विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयो मतो बाल्यान् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. केवल अष्टकमाचे 4 पद्यावलीचे अर्थ अशेच की आमगेल जिवनाचे कडे श्वासो आमी केन्ना करताची म्हणून कळना. ह्या भौतीक प्रपंचांतू आमी नाना तरेचे आशा आणि मस्त पुराय जिवना करता म्हणून लेखून येताची पण ते पुरा जायना. हांगा पुरा जगत अशाश्वत असं याच्या खातीर आमी सानपणा दाखून देवाला नामस्मरण करता कीर्तन करता तेन्ना मात्र आमकां कडे काळारी देवाला उडगास येता देवाला आश्रय घेवका आणि आमकां देव लोका वचा जाता कसल्या हरी हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा. हरी नामस्मरणा इतले काही श्रेष्ठ ना अशी ह्या पद्यावलीन तू सांगिल असं त्याच्या खातीर प्रभुजीन लायक एक्झाम्पल दिले रामानुजाचार्य तेंगेले गुरुले आणि मागीर प्रभुपादजीले तेंगेले दोन्ही एक्झाम्पल दिला लायक कोण नवे शहरा गेलेले मनशाले एक्झाम्पल दिला हॉस्पिटलात सांगला मागीर गीताच दृष्टांत दिला अशी पुरा लायक एक्झाम्पल दिवन आमकां हेच सांगला नामस्मरणाचे महत्व सांगला. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हेमा माताजी धन्यवाद. इतले चंद रुपार तुम्ही संक्षिप्त रुपार हे कन्क्लूजन दिलेलें आसा आनी कोणाक कसं शेअर करपाक की तुम्ही चॅट बॉक्सवर घाले तो तुमकां कसं सांगता जाल्यार सांगीत. मागीर आमी नेक्स्ट टायम 5th पंचाचे श्लोकान नेक्स्ट संडे आमी मागीर कंटिन्यू करूया.
ह्याची केवळ अष्टकमाच्या सेमिनार सिरीज. धन्यवाद सगळ्या पुराचे नाका पुरा लायक कोण फीडबॅक दिलेल खातीर तुमगेल खातीर पुरा कृतज्ञ आसा ती. पुराजना देवालय मागून घेवया की आमकां पुराजना भाग्य मेळ्ळो की कार्तिक म्हयन्यांत चांग रुपार आमी देवाल नामस्मरण करून आनीक हे म्हयन्यांत आमगेली भक्ती वाडची तशी देवाला प्रार्थना करून हे सेशन हांगा कंक्लूड करूया. हांव 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा तशी म्हणून आमी कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्राचीनाका. नेक्स्ट संडे 5th श्लोक टू सेशन करू. हरे कृष्ण. धन्यवाद.